धार्मिक भावना दुखोवपी विधान केल्ले कारणान आता उद्देजक दत्ता दामोदर नायक हांचे आड काणकोण पुलिशेंत कागाळ नोंद जाल्या। एका मुलाखतीत दत्ता नायकान आपूण देवा धर्मा खातीर एकूय पयसो दिना, पूण ही देवळां आनी मठ भरपूर पयशे लुटतात। आपूण दिवपी आशिल्लो तर देवळाचे भट पर्तगाळ मठवाल्यांनी आपल्याक लुटिल्लो। तांणी हांगा देवळां सयत भटांकूय लुटेरे म्हणिल्ल्यान धार्मिक भावना दुखावल्यात। तांणी केल्ली ही विधानां साप चुकीची आसात। तांणी अशा पद्धतीन भाष्य करून सामाजिक शांततेचो भंग केला असोय तांचेर आरोप आसा। सतीश व्यंकटराय भट हांणी दत्ता नायका आड काणकोण पुलिशेंत ही कागाळ केल्ली। ह्या सगळ्या प्रकरणात जर आपल्या विधानाक लागून कोणाची धार्मिक भावना दुखावल्या आसत तर आपूण माफी मागता। मात लोकांनी दिल्ल्या ह्या देणगींतल्यान ही देवळां सामाजिक कार्यात कितले योगदान दितात ते तांणी दाखोवन दिवचे अशें स्पश्टीकरण उद्देजक दत्ता नायक हांणी गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना दिलें। एक पयर विधान केल्लें आनी तें खूब विधान वादग्रस्त जालें। ताचे नंतर आज काणकोण पुलीस स्टेशनार तुमचेर एक तक्रार दाखल केल्या। तुमकां कितें म्हणपाक जाय? ना, हांवें वाचलां तें म्हणजे हांवें खूब फाटी अशें जालां रे, तक्रारी जाल्या तर कांय ना। आतां तातूंत हांवें कितें म्हणलां, हांव नास्तीक, हांव देवळांक मठांक पयशे दिना, नाजाल्यार हे म्हजे कडल्यान पयशे सामके अशें म्हणपा जाय आशिल्ले ते ओरबडून घेतले आशिल्ले सामके, ते लुटून म्हणून ते लुटून जर चुकलो शब्द कोणाक आवडलो ना चड ताका कोणाची भावना दुखयले माफी मागपा मागता लुटला। पूण बेसीक पॉयंट कितें, जे पयशे देवळा कडेन मठा कडेन येतात ते तुमी कितें करता? फक्त भांगराचे कळस आनी हार देंवते करा मरे, शाळा काडा मरे, कॉलेजां काडात, हॉस्पिटल काडा, स्मशान भुमीना गांवांत धर्मस्थळ बी पळय मरे कितले कामां केल्या, कांयच करना म्हणून तें वाक्य आयलें। पूण त्या मुलाखतीत खरो खर आरोप केला मठाचेर आनी देवळाचेर न्ही, तो सादो आनी तो कोणाक दुखलो जाल्यार चल तुजी धार्मीक भावना दुखता माफी मागता। म्हज्यो नास्तीक भावना तुमी दुखयता ताजी कितें, म्हजी माफी कोण मागता? सड म्हणटा व्हडलो ताका हें खरो गंभीर आरोप केला बीजेपीचेर की बीजेपी आमकां लुटता म्हणून। कळ्ळें सर, तांणी म्हजेर फायर करपानी सावयकार व्हडले शापाचो सांगता खंय गेले तुमी, हाजेर उलया मरे, कळ्ळें न्ही तुका? तुमी दत्ता नायक नास्तीक जालो असो बेश्टो जावना, हेलिकॉप्टरांतल्यान पडूना। हांवें वाचल्या वेद उपनिशदां धर्मग्रंथ वाचल्यात, एका प्रोसेसांतल्यान हांव गेलां। विवेकानंद म्हणटा दरिद्री नारायणाक देव पळया, करा मरे दरिद्र लोकां खातीर, कितें करता तूं सांग मरे? देवळांनी हे एक तांणी म्हजे हाका रिफ्यूट करचें, देवळांनी आनी मठांनी आमकां इतले पयशे येतात आनी त्या पयशांनी आमी हें सामाजीक हें सांगचें। चल हांव साश्टांग नमस्कार घालता आनी माफी मागता, कळ्ळें? तुमी पॉझिटीव म्हजे सारक्यांतल्यान एक हें घेयात आनी कितें तरी करात। जमनी आसात देवळा कडेन, पर्तगाळ मठा कडेन कितलीशीच जमीन आसा, दिया मरे कित्याक तरी, कितें तरी करा मरे, हें करा, शेतां कुळागरां भाटां करा, कांय ना। आनी दुसरें अश्यो सगळ्यांच्यो धार्मीक भावना दुखता, अश्यो धार्मीक भावना दुखता कोणाच्यो राजकीय भावना म्हणून जर उगी रावले जाल्यार कांयच जावपाचें ना। गौरांग प्रभू मळकणेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।